नमस्कार माझे मोगाळ इश्टानो, हांव प्रणाली आनी तुमच्या सगळ्यांचे आमचे यूट्यूब चॅनलचे स्वागत आसा। आयज आमी करया गोंयचे पद्दतीन चोणाकाचें हुमण। तर यो सुरवात करया। हुमणान घालपाक हांवें हांगा चोणाकाच्यो बोडक्यो घेतल्या, म्हणल्यार तकले कडले कुडके। हे घातले म्हणटकीर हुमण खूबच रुचीक लागता। तर हांकां आमी थोडें मीठ लावन घेवया। तातूंत घालता 1 चमचो मीठ आनी हे आमकां बरेंशें मिक्स करून तांकां अशें लावन घेवपाक जाय आनी थोड्या वेळा खातीर काडून सायडीन दवरपाक जाय। मिरसांग वांटपाक हांवें हांगा अर्दे नाल्लाची सोय कातून घेतल्या, ती हांवें मिक्सरान घालून घेतला। तातूंत घालता 1 उबो चिरून घेतलेलो कांदो, 1 चमचो सुकी कोथमीर, थोडीशी घालता आमटाण, 7 ते 8 सुकी मिरसांगो घालून घेता, अर्दो चमचो घालता हळदीची पावडर आनी इल्लेशें उदक घालून ही मिरसांग आमकां बरी बारीक वांटून घेवपाक जाय। तर पळया आमची मिरसांग बरी बारीक वांटून रेडी जाल्ली आसा। आतां एका आयदनान थोडें तेल तापत दवरया आनी तातूंत 1 कांदो आडवो चिरून घेतला तो घालून घेता, 2 हरवी मिरसांग उबी चिरून घेतल्या ती घालता आनी हे आमकां बरें तळसून घेवपाक जाय। बरें गोल्डन ब्रावन जायसर फ्राय करून घेवपाक जाय। ताजे उपरांत ती वांटून घेतलेली मिरसांग आमी तातूंत घालून घेवया आनी ताज्या वांगडा थोडें इल्लेशें उदक घालून घेता आनी हें बरें धवळून तातूंत 2 भिण्णाची सोलां घालून घेवया आनी ताजेर झांकणें धापून हुमणाक बरो खतखतो काडून घेवया। तर हो पळया आमच्या हुमणाक बरो खतखतो आयला। आतां ते मिठाक लायिल्ले चोणाक आमी तातूंत सवका घालून घेवया आनी तातूंत 1 चमचो मीठ घालून घेता। हें आमकां बरें एकदां सवका धवळून घेवपाक जाय आनी ताजेर झांकणें धापून हें नुस्तें शिजता म्हणल्यार हुमण शिजोवन घेवपाक जाय। आनी अशे पद्दतीन आमचें चोणाकाचें हुमण तयार जाल्लें आसा। तुमी एकदां मुद्दम ट्राय करून पळयात, तुमकांय खूब आवडटलें। हें खूबच रुचीक लागता। हें हुमण खाल्यार तुमी दुसरें आनी खंयचेंच हुमण खावचें ना, इतलें बरें लागता। तर नक्की ट्राय करात। आमची रेसिपी आवडली जाल्यार लायक करा, शेअर करा, तशेंच आमच्या चॅनलाक सबस्क्रायब करा। परत मेळूया अशीच एक नवी रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत खाया पिया आनी मजा करा। धन्यवाद।